2012 या वर्सा लाडली लक्ष्मी येवजण सुरू केली। 2012 ते 2024 मेरेन 84,811 चलयांनी हे येवजणेचो लाव घेतला। लग्न जाल्ल्या चलयांचे 4,311 अर्ज मंजुरी खातीर प्रलंबित आसात। तशेंच 16,662 चलयांचे अर्जय प्रलंबित आसात। जाल्यार 2024-25 1,893 अर्ज खात्याकडेन आयल्यात। सरकाराच्या अर्थीक तरतुदी प्रमाण वर्साक 400 ते 500 चलयांक हे येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटा। आता ही लाडली लक्ष्मी स्कीम तुमकां खबर आसा गव्हर्मेंटाची आमी 2012 स्टार्ट केल्ली। सो आता 2012 आनी इट इज कंटिन्यूइंग स्टील कंटिन्यूइंग अप टू 2024-25 आमी ऑलमोस्ट 84,811 सँक्शन केल्ले आसा आनी डिसबर्समेंट आमचे टोटल अमाउंट जालो आसा ऑलमोस्ट 781 crores। सो हे बेनिफिशरींक सगळ्यांक लाभ मेळ्ळो आसा। आतां पयलीं कितें जाल्लें, पयलीं तांकां 18 इयर्स जाताच तांणी फॉर्म भरपाचें आसलें आनी मागीर ते आमी हांगा सँक्शन करताले आनी तांकां तेंच्या नांवान एफडी जॉयंट एफडी आसताली। एफडी तांकां आमी दिताले, बेनिफिशरीक दिताले आनी ते मागीर कितें करताले, जेन्ना मॅरेज जाताले तेंची सेकंड रजिस्ट्रेशन जाताले ते हांगा आमकां येताले, म्हणजे जर आमची मॅरेज जाली आमची एफडी आतां विड्रॉ कर म्हणून। मागीर आमी कितें करताले, एफडी तेंची आमी प्रोसेस करून आमी एक ताका सँक्शन ऑर्डर दिवन अलॉंग विथ द एफडी द बेनिफिशरी बँकान वयतालो, बँकान वचून तो ते पयशे तेजे एनकॅश जाताले। सो आतां मागीर गव्हर्मेंटान ती स्कीम अमेंडमेंट केली आनी नाव वी हॅव डन लायक आतां आमी ओन्ली आफ्टर मॅरेज आमी कन्सिडर करता। म्हणजे जे कोणे आतां पयलीं 18 वर्सां जावन भरलेले तांचे आमचे कडेन ऑलमोस्ट अरावंड 16,000 अशें आसा पेंडन्सी। बट समज ते आतां मॅरेज जावन येयले आमच्या फुड्यान जाल्यार आमी तांची इमिजिएटली सँक्शन करता आनी अशें करून आमचे कडेन ऑलमोस्ट अरावंड 4,311 एप्लिकेशन आसा सँक्शन केल्ली। सो जशें आमकां हे बजेट एलोकेशन मेळटा तशें आमी तांकां आमी तांची पयशे रिलीज करता। सो इन अ इयर यू कॅन से ऑलमोस्ट अरावंड 400 to 500 आमी रिलीज बेनिफिशरीक आमी पयशे दिता। ओके, सो सरकार हेजे खातीर कितले म्हणजे वर्सा खातीर कितले पयशे दिता? आमचे बजेट प्रपोजल फॉर लाडली लक्ष्मी आमकां अरावंड लास्ट टायम आमकां मातसो 48 crores कितें मेळ्ळे। सो ते आमी आतां ऑलमोस्ट डिसबर्समेंट आतां चालू आसा। सर आतां जे लोकांचे पेंडींग उरले ते कितले केसीस आसा? पेंडींग आमचे कडेन सद्या आतां म्हणजे सँक्शन जाल्या अरावंड 4,311 आसा। ह्याच वर्सा आमकां एप्लिकेशन अरावंड 1,893 येयल्ली आसा। ओके, म्हणजे जानेवारी म्हयन्यान स्टार्ट जालेले म्हणजे हय 24-25 आमचे एंड ऑफ डिसेंबर म्हणल्यार। सो ही आतां आमी जशें आमचें बजेट आमकां मेळटा तशें आमी प्रोसेस करतले। 2012 ते 2025 मेरेन लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव मेळिल्लो आंकडो 2012-13 3,508 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2013-14 9,992 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2014-15 8,963 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2015-16 11,009 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2016-17 15,158 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2017-18 7,383 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2018-19 6,758 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2019-20 3,846 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2020-21 2,577 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2021-22 4,995 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2022-23 5,980 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2023-24 2,500 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। 2024-25 2,142 लाभार्थ्यांनी लाव घेतलो। तालुका प्रमाण लाभार्थी बार्देस 12,521, दिवचले 7,222, काणकोण 3,357, धारबांदोडा 1,972, मुरगांव 6,137, पेडण्यां 5,521, फोंड्यां 10,474, केप्यां 5,645, सालसेट 15,307, सांगे 3,037, सत्तरी 5,675, तिसवाडी 7,940। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर।